भारत स्वतंत्र जालो तेन्ना जे फुडारी आशिल्ले आनीक भोव करून सरकाराक बरिश्ट पदांचेर वावुरताले ते शिकिल्ले सवरिल्ले आशिल्ले। ते वाचताले, विचार अभ्यास करताले आनी आपली मतां उक्तायताले। कांय जाण तोंडानूच उक्तायताले, कांय बरयताले आनी बरयतना मनशाक इल्लोसो चड खोलायेन विचार अभ्यास करचो पडटा। फुडारी आमचे तेन्नाचे महात्मा गांधीजी हांणी कितलें बरयलें ताका कोत हिशोब ना। तांणी नेमाळीं चलयलीं, पुस्तक बरयलें आनीक आपली मतां, आपले विचार स्पश्टपणान मांडले। ताका लागून आज ह्या विशयाचेर गांधीजीचें मत कितें आशिल्लें हाजो पुरावो, हाजी गवाय आमकां सट करून मेळटा। पंडीत जवाहरलाल नेहरू इतले बरे बरोवपी आशिल्ले, ते विचार अभ्यास करतालेच तें जालेंच, पूण बंदखणींत आसतना त्या वेळाचो उपेग करून तांणी जीं 2 पुस्तकां बरयलीं, जगाचो इतिहास आनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तीं आज जगांत क्लासिक्स जाल्यात। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यास केलो, विचार केलो, आपली मतां ठरयलीं आनी ती मतां वेवस्थीत उलोवन आनी बरोवनूय मांडलीं। आनीक आमचे गोंयांत पाविल्ले ते फुडारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तांचो तर पिंडूच अभ्यासकाचो। वेगळे वेगळे विशय, राम कृष्ण धरून अर्थशास्त्रा मेरेन, पण प्रत्येक विशयाचो खोलायेन अभ्यास करून ताजेर सारको विचार करून आपलें मत ठरोवन तें स्पश्टपणान मांडलें। ही त्या काळांतली खबर। आयच्या काळांत वरिश्ठ पदांचेर आशिल्ले आमचे सरकारी फुडारी वाचपाचे कश्ट घेनात। शिक्षण मुळांत उणें, तातूंत वाचन ना। वाचन आसलेंय जाल्यार विचार अभ्यास ना आनी आपूण कितें उलयता, कितें बरयता हाजो विधिनिशेध कसलोच ना। ताका लागून तें जें उलयतात ताका खंयूय कसलोय आधार आसा असो विश्वास केन्नाच दिसना। हें एक बंडल मारून गेला, हें एक सूत्र सोडलां आनी गेला, हें स्पश्ट जाणवता। ना म्हळ्यार ते टॅलिप्रॉम्प्टर वाचतात, पुस्तकां वाचूं ना वाचूं, फायली वाचूं ना वाचूं, टॅलिप्रॉम्प्टर वाचतात। पूण एक गजाल, कसल्याय कारणाक लागून जर तो टॅलिप्रॉम्प्टर बंद पडलो अकस्मात, जाल्यार हांचें वाक्यय बंद पडटा। तें वाक्य पूर्ण करपा इतलो पसून अभ्यास त्या विशयाचो नासता। हें आमच्या देशाचें दुर्दैव आनी ताका लागून भंय दिसता की फुडल्या काळांतूय बी, फुडल्या पिळगेंतूय बी अशेच तरेचे फुडारी जर आमचो देश चलोवंक लागत, जे फकत टॅलिप्रॉम्प्टर कितें सांगता तितलेंच उलयतले, तो थांबलो जाल्यार थांबतले, तो उलोवंक लागलो जाल्यार उलयतले, जाल्यार ह्या देशाच्या फुडारा विशीं हुस्को दिसपाची गरज आसा।